युगांक बाब ते म्हणटात की इतलो जर सारको खदखद आसा मनाक जाल्यार तुमी रिजायन जावन भायर सरात आणि ते इश्यू धसाक लावपा खातीर ट्राय करात. दुसरो मुद्दा करप्शनाचो विशय काडलोच न्ही की फायली क्लियर करपा खातीर श्रमशक्ती भवनाच्या सकल कॉन्ट्रॅक्टर बिंट्रॅक्टर सगळे उलयले न्ही. सो दिस इज अ डायरेक्ट अटॅक बाय अ मिनिस्टर on a portfolio that is handled by the chief minister. So morally, number one, should he stay in the cabinet? Number two, should the chief minister keep him in the cabinet? पहिली गजाल म्हणटा ती की वॉट ही स्पोक जाचे रेपरकेशन ताका चीफ मिनिस्टरान कितें सांगचें और आनी कोणा सांगचें वो कंप्लिटली वेगळो विशय. आय विल कीप इट दॅट. हांव तो सिद्धार्थ बाबा खातीर दवरता कळ्ळें. सो लेट हिम डू हीज ओन एनालिसीस. बट हाजो मुद्दो आसा पळय अबाउट स्कुलींग समबडी, डिसिप्लिनींग समबडी, ग्रिवेन्सीस रिएड्रेसल, ताणें खूब अशें सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेटीक भाशेन सांगलें कळ्ळें. आय विश ताका एक 5% सुद्दां एक जन आंदोलनाच्या रस्त्या वयली धग जर ताका लागिल्ली जाल्यार मे बी वी कूड हॅव बीन ऑन अ सेम टेबल. Grievances, when you talk about grievances, what are these grievances? This is not a charter of demand that you put. तुमचे बार काउन्सिल सांगले चार्टर ऑफ डिमांड दिलो आनी सांगले जो मेरेन तो जायना हांव कोणा कडेन ते उलोवचो ना. ह्या समाजाक आपूण ह्या भारताचो नागरीक म्हणून सांगपाक 2003 उजवाडचें पडलें. आमी त्या समाजाच्यो गजाली करता हांगा. ह्या समाजाचो आजून 12 चार्टर ऑफ डिमांड आसा त्यो आजुनूय पूर्ण जावना. त्या समाजाचे आमी उलयता. आमी ट्रायबल भवनाचें उलयता कारण आजून पेडणे ते काणकोण आदिवासी भुरग्यांक युनिव्हर्सिटीन कॉलेजान येवपाक परवडना. त्या समाजाचे आमी उलयता. So you agree that this is a failure of the government? This is a failure of a system. This is a failure of a system. System म्हणजे कितें गव्हर्नमेंट न्ही. पॉइंट इज गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. जेन्ना गोंय स्वातंत्र्य जालें पळय गोवा दमण आनी दीव, दमण आनी दिवाच्या आदिवासींक एसटीचो दर्जो मेळ्ळो. गोंयच्या आदिवासींक मेळूं ना. ताजे पयलीं तुगेले ओबीसी आयले, हे आयले ते आयले सगळे आयले. खंय आशिल्लीं सरकारां, खंय आशिल्ले राजकीय पक्ष. जो मेरेन ही लोकशाय आसा, जो मेरेन ह्या लोकांनी जो मेरेन रस्त्यार येवना तांच्या ताटान कोणें वाडूना तें. सिद्धार्थ बाब, यू वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड. पहिली गोष्ट म्हणजे एज फार एज पिपल्स एज्युटेशन इज कन्सर्न हांव ल्हानपणापासून पळयत आयला. जर युगांक बाबाक अशें दिसता की तोच जर फक्त कशें पिपल्स मुवमेंटान इनवॉल्ड आसा आनी देर इज नोबडी एल्स इनवॉल्ड, दॅट इज नॉट ट्रू. वी हॅव सीन मेनी आनी लँग्वेज हातून आमी इनवॉल्ड आशिल्ले. बट इन माय अवर दीस वॉज डिफरंट. दॅट इज म्हाजे लँग्वेजीचेर व्ह्यूज सुद्दां डिफरंट आसात. बट एनिवे भावना समजपाचो हांगा प्रश्नच येना. हांगा भावना समजपाचो प्रश्नच येना. पहिली गोष्ट म्हणजे हांव उठा आनी एंटायर एसटी रिजर्वेशनाचो हे घेता. आय थिंक भारतीय जनता पार्टीन एसटी रिजर्वेशनाच्या दिसा बाबतींत जितले स्टेप्स घेतले पळय ते खंयच्याच पार्टीन घेतले ना. प्रायर टू 2003 वॉज बीजेपी इन पावर ना. बीजेपी 99 पासून आयले न्ही. फर्स्ट टायम जेन्ना हो विशय आयलो 2003 गव्हर्मेंट कोणाचे आशिल्ले, बीजेपीचे आशिल्ले. मागीर तेंची जी जनगणना जाली आनी तेंची मेजली पळय सेन्सस केलो तेन्ना पावर कोणाचे, गव्हर्मेंट कोणाचे आशिल्ले, बीजेपीचे आशिल्ले. जेन्ना फूल हावस रिझोल्युशन घेतले पळय हांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून तेन्ना हे कोणाचे आशिल्ले, बीजेपीचे आशिल्ले. एट सेंट्रल हेंची मागणी घेवन घेतली आनी ती मागणी मान्य जाली पळय. आनी आतां नाव दॅट यू सी दॅट रिझर्वेशन इज वेदर आतां 27 जातले का 29 जातले दॅट्स अ मॅटर ऑफ टायम. पण कोणी केले ते बीजेपीन केले. सो देअरफॉर टू से दॅट ना जन आंदोलनान हितून जाल्यार नो, इट इज द बीजेपी फेल्युअर ऑफ सिस्टम. इट इज नॉट अ सी सिस्टम इज फेल्युअर ऑफ गव्हर्नमेंट, फेल्युअर ऑफ सिस्टम म्हणूंक लागलो. as far as this government is concerned or BJP led government is concerned, it is only BJP led government which has. Can you tell me when BJP was not in power what agitation has been done and what agitation has achieved during non BJP rule? Nothing. Absolutely nothing substantial. So हे जे कोण गावडे बिवडे आसा पळय दे आर लिडर्स ऑफ देअर कम्युनिटी. कोण काय म्हणना तांकां, तांणी तांच्या कामा खातीर बरें काम केलां हेतूनय कोण काय म्हणना ताका. बट ज्या पद्दतीन तांणी हो विशय मांडला, ज्या पद्दतीन भाशा, तुम्ही कितें म्हणटा एक मंत्री आसतना असो विशय मांडपाक जायना. देअर इज प्रोटोकॉल फॉर एनिथींग. पद आणि गनिमा म्हणटा पळय हे आसतात. तूं अमक्या पोझिशनाचेर आशिल्ले जाल्यार तुका पर्टिक्युलर ताचे जे कितें सोपस्कर आसा ते पाळचेच पडटले तुका. सो ते जर तूं पाळनात जाल्यार तूं त्या पोस्टार बसपाक लायक ना. तूं स्वताच दिवपाचो तशें जाल्यार. हय राजन बाब, हो मुद्दो मान्य आसा तुमकां. ते म्हणटात की बाबा तुमकां जर इतली गजाली दुखतात खुपतात जाल्यार तुमी त्या मंत्रिमंडळार रावल्या कित्याक, तुमी राजिनामो दिया आनी भायर सरा म्हणून. ताणें राजिनामो कित्याक दिवपाक जाय? म्हाका दिसना की ताणें राजिनामो दिवपाक जाय म्हणून. कारण जेन्ना एखादो मंत्री किंवा एखादो आमदार जेन्ना आपली मतां मांडटा, आतां सादी गजाल सांगता तुमकां. एसटीचे जे अधिकार आसात, जशें आतां आमच्या एडवोकेट फ्रेंडान सांगलें की एसटीचे सगळे जे तांकां बेनिफिट्स दिवपाचे
ते BJPन केलां. ओके, केलां आसतलें किंवा केलां अशें मानूया आमी. पण केंद्र सरकार जितलें एक्टीव आसा एसटीक अधिकार दिवपा खातीर किंवा एसटीचे जे कितें तांचे हक्क आसा ते दिवपा खातीर जितले केंद्र सरकार एक्टीव आसा, म्हाका दिसता की स्टेट गव्हर्मेंट जे राज्य सरकार आसा की ताच्या बरोबर वचपाची तांणी गरज आसा. कारण एसटी खातीर तुमी कांय दिना वेगळें, एसटी खातीर सब प्लॅन आसा. त्या सब प्लॅनाचो वापर करून तुमच्यान बऱ्यापैकी हांगा ते जे मागता किंवा तांचे जे डिमांड्स आसा ते तुमच्यान दिवपाक जाता. तांकां तुमी वेगळे कांयच करपाची गरज तुमकां ना. फेल्युअर ऑफ सिस्टम, फेल्युअर ऑफ गव्हर्नमेंट दिसता? हांव अशें म्हणचो ना की फेल्युअर ऑफ सिस्टीम आसूंक शकता. गव्हर्मेंट अशा खातीर म्हणना की जशें तांणी सांगलें की गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कळ्ळें? सिस्टीम ही एका जाग्यार बसली काय ती सिस्टीम फुडें वचपाक जाय, चलपाक जाय. सिस्टीम चलना कांय वेळार. आतां ते दिसा तांणी जो स्टेटमेंट केल्लो की अमके एका पर्टिक्युलर खात्याचेर ताणें टिका केली. एक मंत्री जेन्ना खात्याचेर टिका करता तो बेठो टिका करचो ना. खंय तरी अनुभव आयले आसतले, खंय तरी एक कटुता मनांत आसतली, खंय तरी अडून उरलां आसतलें कितें तरी, आनी तें सुटना. तें सोडपा खातीर जे सिनियर लोक आसा तांच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय.